फक्त बंगी जंपिंग न्ही, हांगा बाकीचे ॲक्टिविटीजय तुम्ही हाडूंक जाय. हांगा हाडल्या नंतर एक टुरिजम जाल्या नंतर कितें जाता. आतां पळया तुमी एक 35 लोकांक फक्त बंगी जंपिंग खातीर हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें. हांव आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर GTDC चेअरमॅनाक मुद्दाम हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की बाबा हांगच्या लोकल जे दुकानदार आसा तांकां दुकानां घालपा खातीर हांगा तांणी जागो मुद्दाम दिलो. आयज लोकल लोक जर डेव्हलप जातले तर ह्या लोकांचे डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार ह्या एरियाची डेव्हलपमेंट जातली. सगळ्यांनी एकामेकाचे हात हातात घेवन मागीर ते टुरिजम डिपार्टमेंट, टुरिजम कॉर्पोरेशन म्हणजे सगळे जाले भितर, तातूंत डायरेक्टर आयले, स्टाफ आयले, सगळे आयले. एकामेकाक जर विश्वासान घेवन आमी जर फुडें वचत, एकामेकाचे म्हणजे मनान जे आसलेले आयडिया जर शेअर करत, जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोंयचो चेहरो मोहरो जर बदलपाक टायम वयचो ना आनी ज्याची गरज आसा. कारण आज आमी पळयतात ह्या गोंयचो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा ते एक मायनिंग आनी दुसरे टुरिजम. पण आज जे आसा ते ओनली रिमेन वीथ द गव्हर्मेंट इज दॅट इज टुरिजम. आणि हे टुरिजम जर आमी वाडयतलो जाल्यार खरोखरच आमकां बऱ्यापैकी विजनरी दवरून फुडें वचपाची गरज आसा. 16 कोटी मोडो म्हळ्यार 100 कोटी येवपा नाका. नाल 16 कोटी कित्याक मोडो. आमचे जे 16 कोटी आमी घालतात हाला 100 कोटी येवपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे मार्केटिंग जावपाक जाय, प्रमोशन जावपाक जाय गोंयचे. की गोंयान ह्यो वस्तू आसात, खाली कोस्टल बिचीसच आसात म्हणून न्ही. आमच्या गोंयान कितें कितें आहा तें आमकां दाखोवपाक जाय. आज सगळे कडेन डेव्हलपमेंट चालू आहा, अख्खो विकास चालू आहा. आमकां खरोखरच आर्थीक दृश्ट्या आमी वीक जाल्ले. पयसो आमकां येवपाक जाय आनी टुरिजमाची सगळ्यांची नजर आहा. म्हणून टुरिजम आमकां व्हरपाक जाय फुडें. थंय कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. आनी जाता तितलो लोक बायलो आमकां बरे ट्युरिस्ट जाय. असले फालतू न्ही जे ड्रग्स विकपी आनी ड्रग्स पिवपी बी आसता, ते रस्त्यार बाटल्यो मारपी, सोरो पिवपी असले ट्युरिस्ट नाका. आमकां बरें जाय, रिच ट्युरिस्ट जाय. गोंयचो आनंद तेंच्यांनी लुटचो, गोंयचो आनंद घेवचो, पण गोंयचें गोंयकारपण टिकून तेणें एन्जॉय करचो, मजा करचो, हाजे बद्दल डावट ना. गोंयांतली इकॉनॉमी म्हणून जेन्ना आमी पळयता, द फर्स्ट गोंयांत कदाचित टुरिजम म्हणजे गोंय स्वतंत्र जालें त्या कार्यकाळांत मायनिंग आनी एग्रीकल्चर हे 2 वेवसाय आशिल्ले. कालांतरांत एग्रीकल्चर फाटीं पडलें आनी मायनिंग आनी टुरिजम हे वेवसाय फुडें आयले. पण कालांतरान मायनिंगूय फाटीं पडलें आनी टुरिजम एकूच उरलें. आनी हें जर सांबाळटलें आसत जाल्यार स्टेक होल्डर्स जे आसा दे आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हांव जेन्ना स्टेक होल्डर्स म्हणटा आसतना TTA जे आसतले, हॉटेल्स आसतले, ट्युरिस्ट टॅक्सी आसतले, ट्युरिस्ट बाकी सगळे हांच्या शिवाय टुरिजम गोंयांत वाडूं शकना.